आम्ही रिटर्निंग हॉलाचे काम स्टार्ट केला। ते काम 3 नंबर ते 4 नंबर ह्या दोन्ही वार्डान आसा। लोकांक हांगासर आमचो व्हाळ आसलो तो व्हाळाचो पूर येवन हांगासर लोकांक प्रॉब्लेम जातालो। वयर ग्रावंडाचेर उदीक येतालें, तशेंच रस्त्यारूय उदीक येतालें आनी लोकांक प्रॉब्लेम जातालो। म्हणून आमी एक प्रोजेक्ट रिटर्निंग हॉलाचो WRDन आमी रेजोल्यूशन घेवन धाडलेले। ते एप्रुवल मेळोन हांगासर बाबाच्या विश्वजीत राणे यांच्या सहकार्यान हांगासर ते पास जाला आनी कामूय तेजे स्टार्ट केल्लें आसा आनी लोकांक हांचो पुरोपूर फायदो जातलो। तो रिटर्निंग हॉला बरोबरच आमी रोड वायंडींग केल्लो आसा, त्या खातीर लोकांक आनीक तेजो फायदो जातलो। कित्याक हांगासर रोड आमचो ल्हान आसल्या कारणान रोड वायंडींग करून आमी तेका हॉटमिक्सूय आतां काम स्टार्ट करतले। त्या खातीर आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे यांच्या सहकार्यान तेंचे जे आमी रेजोल्यूशन घेवन आमी फायल धाडलेली तेजो फॉलोअप घेवन तेंच्यांनी हांगासर हे रिटर्निंग हॉलाचें काम आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा। तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा की हांगासर आमच्या लोकांक 3 नंबर वार्डाचे लोक तशेंच 4 नंबर वार्डाचे लोकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा। कित्याक तर हांगासर पूर येवन हांगासर सदांच इल्ल्या वर्सां हांगासर त्रास जाताले पब्लिकांक, तेंच्यांनी लोकांनी बाबाक धन्यवाद व्यक्त केला। कित्याक तर ह्यो प्रोजेक्ट आमकां खरीच गरज आसली त्या प्रोजेक्टाची आनी हांव आमच्या मासोड्डेच्या लोकांच्या वतीन तशेंच 3 नंबर ह्या वार्डाच्या लोकांच्या वतीन बाबाचे धन्यवाद म्हणटा।